हॅलो माय टू फॅमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आणि आम्ही बी बरी आहे. आणि आज टायम न्ही 11:30 जालो आहे. म्हाका करपा जाय जेवणा तयारी. आणि म्हाकेच आता दोडयारे बसपा जाय. काल ऑलरेडी दवरलो आहा. आणि हिंगेचे पोटेटो शिजताय कित्याक पोटेटो भाजी करपा जाय. काल गरम जाले आणि भायरचे पावस पडटा. उडो लायट गेलोली केन्ना येता तें खबर ना, काळोख जालो. पूण एनी हांव तशें आमी नुस्तें भाजी बाकी कितें करुया. आणि ऑलरेडी गायलो आहा. आता पोतकिपा जाय. सो आमी पोटेटो भाजी करताय ती व्हेरी सिंपल करताय. आणि हेचे दाखयता तुमकां. सो हिंगा आमी टोमॅटो, ऑनियन, चिली आणि करीपत्ता घेयलो आहा. मागीर हेचे हिंगा पोटेटो ऑलरेडी बॉयल केले. 4 पोटेटो घेयले. आणि हिंगा आमी सगळें काट केलें ते घायला हेचे. आणि आता हेचे सांसवां घालताय थोडी पयली. सो हिंगा ते घालपाचें आनी अशें फोडणी मारताय. आणि हिंगा आमी हे पोटेटो काट करून घेयले, मातसो मोटेले घेयले. आणि हे फोडणीन आमी न्ही हळदी पावडर घायला आणि मॅगी घायला आणि गरम उदक घायला चोय. आणि आता बरें बॉयल जालो ते. आतां तितून पोटेटो ॲड करपा जाय. हेचे ऑलरेडी घायलेच आहे. आणि ताका बरो फ्लेवर येयलो आहा चोयले. आणि सॉल्ट न्ही फ्रेंड्स, जेन्ना पोटेटो बॉयल केला तेन्ना ऑलरेडी घायलो आमी. ओके. आणि चोय कोरिएंडर कट केल्या, कोरिएंडर घालपा जाय. सो चोय एशकोन आतां कोरिएंडर ओडून एशकोन जालो तो सगळो टेक्चर. आणि आमी ड्राय केल्या. तितून ग्रेवी ना चोय एशको केल्या कित्याक बरी लागतात चोयले. आणि आमी न्ही शीत बी उडोर रांदलोलें पयले. आतां भाजी कोण जाली, नुस्तें फ्राय जालें. फकत म्हाका पारो फ्राय करपा जाय. तो उरलो आहा. तो आतां मातशें एक अर्दे वरान बी करता हांव, 1 वरान बी. आणि लायट ना, काम पेंडींग उरलो आहे. लायट येयली म्हणटा सगळीं मागीर बाकी काम उरलें ती करपाची. सगळो काळोख जाला. व्हिडिओ आनी काळोख येता आनी सगळें पावस सारको बरो येयलो थंय. स्टॉप जावपा नांव घेयना पावस सारको. आणि आतां म्हाका न्ही पारो फ्राय करपा जाय चोय. आमी फाटीं केलो तो दाखयता. आतां काडला, थोडे पीस काडले. फ्राय करता. निचय आतां तोर काट केलें बरी. सो हे फ्राय करपा येता. आणि हितून हांवें ऑयल घायलें. आणि आतां बरी गरम जालो आहा फ्रायींग पॅन. आणि हेचो हांवें फ्राय करपाक घायलो आहा. विदीन 5 मिनट्स म्हणल्यार ते फ्राय जाता बरें अशें. आणि थोडी ग्रेवी हांवें एड केली ती. आणि हिंगाचे सगळें फ्राय करून रेडी. हे दोडयारे फ्राय केले 3. आणि हे पार फ्राय केलं. सगळें एक प्लेटीन घायला. आणि हेचें जालां सगळें फायनल प्रिपरेशन. सो आतां पावसा दिसांनी सारकें नुस्तेंकार येना. येयले जाल्यार नुस्तें तांकां थोडे घालताय ते 100 रुपयान 2 दोडयारे पडटाय. मारगांव बी गेल्यार नुस्तें मेळटा. आनी आमकां हिंग चिकना सेंटर लागीं आहा. रॉयल फूड्स आहा तें राय पडटा. फाटल्या दिसान हांवें रॉयल फूड्सांसान चिकन हाडलेलें. सदांच चिकन हायन बेजार येता. सो हें सगळें आमी आतां स्टॉक करून दवरला. ड्राय फीश कितें चिकन भाजी कितें करून खाताय. भाजी बी बरचय. सो आतां हांव आमगे चॅपलाक येयलोलो. आणि हेचे फाटलें चॅपल आहा. आणि हिंग सायबीण माय सायबीण मागीर ग्रोटो आहा. सो आतां सांगपा म्हणल्यार म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केलोलो, तुगे पेरंट्स खूंय आहाय गे म्हूण. आतां मुगे पेरंट्सा वयर हांवें एक व्हिडिओ केलोलो. तुमी तरी वॉच केलो ना जाल्यार हांव तेजी लिंक घालता. थिंग मागीर तुमी वॉच कराय. पूण आतां जाय सबस्क्रायबर मुगे व्हिडिओ चॅनलार न्यू येयलो आहाय. मुगे पेरंट्स न्ही चोय आमी पयलीं म्हापसा रावतालीं. थिंगा मुगे पेरंट्स एक्सपायर जालीं. मुगे डॅडी, मामा आनी मुगे भाव. आतां फर्स्ट डे मुगे भाव एक्सपायर जालो. तो उदकान पडलो, थिंग दोरयान पडलो. सेकेंड डे शिमित्रीन वयले कडेन डॅडी थिंगा शिमित्रीन हार्ट अटॅक येयलो सेकेंड डे. आनी आफ्टर 4 years मुगे मामी एक्सपायर जाली कित्याक ते कॅन्सर जालोलो. सो अशें करून जालें. आनी मुगे सगळी फॅमिली गेली. आनी म्हाका भयण बी कोण ना चोय. हांव मागीर हांव काजार जालो आनी देवान भुरगीं दिलें चोय. बाकी म्हणटा सगळें लायफ बरें वयता. पूण कितें करूं, हें देवा जाय तें जाय. आमच्यान कांय करपा जायना चोय. हांवें केन्ना चिंतलो ना म्हाका सगळीं सांडून वयतो म्हण एक दिसा. पूण अकस्मात हें जालें. भाव दर्या पडलो. तेगे फ्रेंड आसलो तोय धांवन गेलो. कोणा इन्फॉर्म केलो ना. मागीर ऑलरेडी तो उदकान पडोन हें जालोलो चोय. डॅडी गेलें हें जालें. तेन्नाच चोय डॅडी हें जालो शिमित्रीनू. आनी हांव मागीर दुबाय गेलो कामां. मामी सिकाल्लो म्हूण. पूण जेदो दुबाय सान वेकेशना येयलो घरा कडेन तेन्ना मुगे मामी हें जाली. ती बी हें जाली हांव आसतना. अशें करून जालें मुगे लायफान. मागीर चोय हांव मुगे ल्हान ल्हान धाकटे व्हिडिओ करता तुमकां शेअर करता. कित्याक ती रियलिटी दाखयता तुमकां. हांव भिना, हांव केसल्या एका भिना. ओके. म्हाका भिरांत दिसना. मुगे फॅमिली आहा, सगळीं आहा. तुमी आहा, यूट्यूब फॅमिली आहा. म्हाका कसली भिरांत दिसना. जस्ट तुमकां सांगिलां
तीन म्हाका कमेंट केलो म्हण हांवें थंय सांगिल्लें तुमकां हिंगा फाटलें आतां बाबा रावता बाब येतो आतां चली सायबीण माय आनी सांगपा म्हणल्यार मुगे पेरंट्सांनी म्हाका सदां फूल सपोर्ट केला एड्युकेशना बद्दल सगल्या बद्दल आनी सदां म्हाका तेंच्यांनी बरो लायफ दिला आनी चोय हांव पयलीं म्हापसा रावताली आतां मारगांव रावता पूण हांव हें म्हणपा सोदिता पेरंट्स आमी सदां रिस्पेक्ट करपा जाय चोय ती जाणटे जावं कितें जावं ती जाणटे जाले म्हूण काडून तांकां आमी एजंट होमांनी घालपा न्ही आमगे हातीन कितले पयशे जावं कितें जावं आवय बापूय तो आवय बापूय कित्याक तेंच्यानी आमकां ल्हानार लय व्हड काडपा इतू कास्तीक केला जो कास्तीक कोण काडपा न्ही संवसाराक आमच्या हातीन पयशे जाले जाल्यार कितें जालें पूण शिकपा जाय आपल्या फावा तें शिकपा जाय चोय आमी आमगे हिंगा हालत जालो आहा चोय आमकां हिंगा सारकें जॉब ना आमगे फ्युचर जायना म्हूण आमी भायल्या गांवांत गल्फान वयताय युरोपा वयताय आनी खूंय वयता आमगे पोट भरपा वयता तें बी सारकें वचपाकूच जाय खूंय पोट भरपाक आनी आपल्यागे लायफ करपाचें आनी पेरंट्साक सदां रिस्पेक्ट करपाचो मुगे कोण ना मुगे लायफ आहा तें हांव सदां तुमकां शेअर करता कित्याक आहा तें तुमगे बरे कमेंट्स जाता आनी सगळें म्हाका बरें दिसता आनी मुगे सदां तुमकां फॅमिली दाखयली चोय कोणे आतां चोय बाबा रावता कित्याक तो तेका लेट जाता फुडें चोय भितर शेडान येयलो चोय सो अशें करून जालें तें सगळें लायफा हें आनी कोणाचेर डिपेंडूय रावपा न्ही आपल्याक हातपांय घडटा तें करपाचें चोय आतां कसली तें एक ड्रीम आहा चिंतलोली पूण ड्रीम तर कंप्लीट करता जाल्यार सकाळीं उठून आमी पयलीं एक्शन घेवपा पडटलें कोण आमगे घराकूय येवपा ना आमगे हाती धरून व्हरपा ना बाबा यो रे तुगे ड्रीम अचीव कर आपूण तुका हेल्प करता तेशें करून केन्ना ना कितें तर करपा जाय जाल्यार आमकां तें करपा पडटलें चिंतून आनी बरे भशेन तेन्ना आमी त्या डेस्टिनेशनार पावतले कितें आमगे पासपोर्ट खूंय घालपा आहा आनी कितें करपा लायफान हें करपा तें करपा इच एंड एवरीथींग सगळें पयलीं आमी एक्शन घेवपा पडटा फ्रेंड्स आनी लॉस ना चोय हांव आतां डायरेक्ट तुमकां उलयता कसली लॉस ना जायत जाण डावन उडोवपा जायत जाण आहाय पूण जेदो तुगे सक्सेस जाता तेदो मागीर लोक हें जाता पूण भिवपा न्ही लायफान मुखार मुखार सोडपाचें फाटल्या काल कितें जालें तें जालां आयचो न्यू दीस न्यू स्टार्ट फ्रेश डे कोणचें काय बरें बरें वार मारता थंड सारकें बस आनी बाबा इस्कला हाडलो आनी हेचो आतां बेबी ट्युशना पावपा वयता आयशा बेबी ट्युशना वयता बरें हें जालां चोय काय बरें निमोर आहा तो जोर ते वटेन जोर बी आहा हे ते वटेन वयल्या काय बरें आनी आयज मातसो लेट जालो सगळें काम जाता म्हणल्यार कित्याक सकाळीं लायट गेलो ती इवनींग येयल्या 5:30 जावन येयल्या मागीर रोप दिलो बाकी कितें कामां आहाय ती सगळीं कोण काडली मिरी बेर सगळें वाटिलें आनी हांवें तुमकां चोय उडो सांगलो चोय मुगे पेरंट्सा कोणा तरी खबर ना तांकां हो चोय हो मुगे पेरंट्स मोदे आहा तो भाव मामी आनी दादा ओके आनी म्हाका तेजेर कांय हें करना बाकी कितें सांगपा तें सगळें सांगिलां बाकी सगळें ओके आमगे तरी भलायकी आहा सगळें बरें म्हणपाचें भलायकी बरी ना सगळें हें जाता कांय खुशालकाय पासून मोडता केसी आहा ती ताका लागून बरी रावय खुशालकायेन रावय आनी एकामेकाक कितें आहा तें आमी बरें शेअर करपाचें सदां खुशालकायेन रावपाचें आनी कांय ना लायफान फाल्यांचें कितें आहा तें आमी चिंतपा न्ही फाल्यांचें फाल्यां आयचें आयज फाल्यां मागीर चिंतल्यार मागीर फाल्यां मागीर बोलदें जाता चोय आमकां खबर ना आमी 10 वर्सां पासून चिंतून दवरपा न्ही फुडल्या वर्सा कितें जाता कांय ना आयचें आयज हॅपी रावपाचें आमी आनी हो धाकटो शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग केलेलो सो थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चॅनल न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय मुगे प्ले लिस्ट वॉच कराय तितून इजिप्टाचे कुवेटाचे मागीर युकेचे सगळे विडियोज घायलो आहाय जे प्लेसीर हांव गेला थिंगा आनी मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय फ्रेंड्स आय लव यू टेक केअर सी यू